अंदू पावस उसरा आयलो आणि गोंय सरकाराची उदका पुरवण यंत्रणा एक्सपोज झाली। पंचवाडी अंजुणेच्या धरणान तळ दाखयलो, जाल्यार बाकीचे धरणूय केन्ना ना तितले सकयल देवले। लोक उदकाक पातेशीर। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जमिनी परिस्थिती दाखयतना उदक साठोवंक बंधाऱ्यांची गरज उक्तायली। मळ्यात पंपिंग स्टेशनाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्र्यान बंधाऱ्याक विरोध करप्यांक विरोध खोपोवन घेवचे ना म्हूण शिटकावणी दिली। आताच कांय केले ना जाल्यार उदकाक पातेशीर जातले म्हूण मुख्यमंत्र्याचो अलर्ट। आता पावस धो 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 पडटा आणि गिमान आमकां पिवपाच्या उदकाची शॉर्टेज हे फावटी पावस डिले जाल्या उपरांत आमकां जाणून येयले आणि ताकाच लागून आमकां स्टोरींग कॅपेसिटी वाडोवपाक जाय, नवीन जाग्याचेर आमकां बंद घालपाक जाय। आता आमी कुट्टी हांगासर नवीन घालपाचे आशिल्ले, बट लोकांचो विरोध येवपाक लागलो। बट हांव एक निश्चित रित्या सांगता, हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे विरोध आमी खपोवन घेवचे ना, कारण त्या खातीरच कुट्टीचो बंधारो आसूं किंवा इन फ्युचर आमचे आनी 4 कडेन आमी बंधारे घालपाचे आसा। ते बंधारे लोकांनी सहकार्य करपाची गरज आसा। जर लोकांनी सहकार्य केलें ना जाल्यार आमकां उदका खातीर वणवण भासतली। आमकां तें करपाचें ना। मोठ्या प्रमाणात उदक जर आमी स्टोर करपाक शकले जाल्यारच आमी लोकांक प्युरिफाय करून उदक दिवपाक शकतले। लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आणि साहिल मांद्रेकार।